पोळ्या चेक नाक्यार राना अधिकाऱ्यांनी 200 वयर बेबे धरले. माजाळे सावन आयिल्ले मोटारीन बेबे आशिल्ले. तातूंतले 51 बेबे मेल्ले. 209 बेबे जप्त केल्यात. बेब्यांचे स्मगलिंगाची माहिती मेळिल्ल्यान राना अधिकाऱ्यांनी गाडी आडायली. सकाळी सुमार 5:30 ही गाडी पोळे गेट क्रॉस करतना मेळ्ळी. हे केशीन वेर्णेच्या 3 जाणांक राना अधिकाऱ्यांनी धरल्यात. मोटार जप्त केल्या. गोंयांत आनी खासा करून साश्टीन फामाद आशिल्ले जंपींग चिकना खातीर बेब्यांक धरतल्यांचे आड राना खात्यान अंदू खासा मोहीम सुरू केल्या. 15शींतली ही तिसरी धाड. म्हणजे आम्ही पोळ्या आयज सकाळी सगळ्यो गाडी चॅक केल्यो आनी आमकां ही गोंयची गाडी आमकां 3 बेब्यांचे पोटले आसल्यो ती आमकां मेळ्ळी. तेतून आतां पयले आमी सारके पयले कितले बेबे आसले ते सगळे टोटल 209 आसले. तेतूंतले 51 डेड आनी 158 एलायव आसले. खंयच्यान हाडले कितें आयडिया आसा तुमकां? ते कर्नाटकासून हाडले तेंच्यांनी. आतां ते खंयच्या माजाळीच्यान हाडले सांगताले ते. आतां आमी तेंचे कडेन इन्क्वायरी करतले आनी डेमियन फेर्नांडीस, आग्नेलो वाझ आनी प्लॅसिनो वाझ हे सगळे सोनारवाडा, नागोवा, वेर्णा सालसेतचे इंडियन बुलफ्रॉग. इंडियन बुलफ्रॉग. मागीर हे अशी गोंयांत मेळटा ग? गोंयांत मेळटा ते. पण ह्याची स्पेशालिटी हांकां डिमांड बी तशें कितें आहा स्पेशल? डिमांड म्हणटा ते आतां ते थोड्या हॉटेलांनी बी सर्व करता अशें हें आसा. सर्व करता ते आतां आमी तेंचे कडल्यान फायंड आवट करतले. स्पेशली इंडियन बुल फ्रॉगा बी डिमांड बी तशें कितें खावपाक? तेंकां चड आहा. तांकां चड डिमांड आहा. हडफड्या शिमवाड्यार सरकारी शाळेंतल्या भुरग्यांचे सध्या हाल चल्ल्यात. शाळेक सगळे वटयांक गळटी लागल्या. भुरगीं शिकपाक म्हूण येतात, मात पावस सुरू जालो की क्लासींनी बसपाक मेळना. क्लासी अर्द्यार सोडून भुरग्यांचेर घरा वचपाची पाळी येता. फाटले कांय दीस अशेंच चल्लां. पावसा पयलीं शाळेच्या कामाचेर अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालेना. सरकाराच्या कारभाराचेर पालक बेजारल्यात. हडफडेंच्या शिमवाड्यावेल्या सरकारी शाळेंतल्यो ह्यो क्लासी पळयात. क्लासींनी कशी गळटी लागल्या ती पळयात. पावस सुरू जायत सावन अशेंच चल्लां. नळे कशे फुटल्यात पळयात. सगळे क्लासींनी गळटा. बांक ओले. पावसा पयलीं हे शाळेचेर शिक्षण खात्याचे कोणीच नजर घालिना म्हणपाचो हो पुरावो. शाळेचेर आंब्याच्यो फांद्यो बागवल्यात म्हूण गळटी आनीक वाडल्या. नळे फुटल्या मानारी येता, कोण कोण येता. आंबे आसले, आंबे पडलेले फुटलेले, ते कोण पळोवंकूच ना. कोण पळयतलो म्हणजे पंचायत पळोवंक जायना येवन असं. तेंच्यांनी येवन पळोवंक ना, कांय ना आनी कांय ना. आनी ते त्या खातीर बेगीन स्कूल शाळा सोडल्या तेंच्यांनी. शाळेचे हे कारभाराचेर पालक बेजारल्यात. पावस पडपाक लागलो. क्लासी आनी बांक ओले जाल्ल्यान भुरगीं क्लासी अर्द्यार सोडून घरा येतात. शाळेच्या वर्गांची दशा जाल्या. ही परिस्थिती जाग्यार घालची म्हूण पालक मागतात. आता 2-3 दीस जाले पळय स्कूल चालू आहा. तितून आमचे भुरगे बेगीनूच शाळेंत सोडटा. 11 शाळा पळय सोडला आज. उदी कितला भरला तुमी भितर पळोवंक ना सारकें. मागीर सगळे मेजा बी बसून बी कांय मेळना तांकां. आतां करता म्हणटा ते केन्ना सारकें करता ते तांकांच खबर आहा. न्ही बायला आमचो आदी गुरुजी आसला न्हू, ताका कांय खबर ना. आदी असला न्हू तो गुरुजी आमचो रिटायर्ड जाला तो ना. तो सारको करतालो, ताका सगळी म्हायती असली न्हू रे. आतां ती म्हायती आतां येवंक जायना तेंच्यांनी. सारके शाळा करपाची सरळ आनी नळे बीन फुटले ते सारके करपाचे. परत तेंच्यांनी मातशे हे घेवपाचे शाळेचे आनी सगळे सारके करपाचे. हडफडेंच्यान खबराकार श्यामसुंदर फडटे. मोपाचेर काँग्रेसीन अजून भुमिका थारायल्ली ना. पक्षाच्या फुडाऱ्यां मदीं मोपा दाबोळेचेर मतभेद आशिल्ल्यान हो विशय पक्षाचें धोरण थारावपा खातीर निमणे केंद्रीय फुडाऱ्यां कडेन व्हरपाचें थळाव्या फुडाऱ्यांनी थारायलां. मिडियाच्या प्रस्नाक जाप दितना प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान ही गजाल उलोवन दाखयली. पक्षाचो प्रभारी सुधाकर रेड्डी म्हणटा पक्षान अजून भुमिका थारायल्ली नासली तरी कांय राज्यांनी 2-3 विमानतळ सुद्धा आसात. For posterity, because any pram doesn't remain the same. For the growth of the entire state, Congress had thought of MOPA and had supported MOPA. While we are all for Dabolim. Dabolim already expansion is on, and it is useful airport. That's why UPA government has given much financial assistance to expand. And other thing, MOPA. That is the only land acquisition part, and we will decide within our party. We will take a view
And there is nothing wrong in any state. There are 2-3 airports, there is some expansion or something. But Dabolim focus is there always. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.